पर्यटन खात्याची हेलिकॉप्टर राईड सुरू झालो म्हणून कळटकच आता आजी माजी आमदार धरून कानोळी सिकरीचो एक एकलो रस्त्यार देवंक लागला। हेलिकॉप्टर टुरिझम सर्व्हिस सुरू करच्या पयलीं खंय थंयच्या बीजेपीच्या आमदाराक कांयच कल्पना दिली ना। मायकल म्हणटा आग्वाद हेलिकॉप्टरात देवंक जायना। हेलिकॉप्टर रायडा आड सिकेरी कानोळच्या लोकांची आयतारा आग्वाद चर्चीकडेन सभा जाली। पर्यटन मंत्री म्हणटा येवजण काँग्रेस सरकाराच्या काळांतली। म्हाका तुमचे कडल्यान जाय कितें करूया पयलीं, कित्याक फाल्यां कितल्यांक चालू करता तें हांव नको, पूण असोच म्हाका दिसता आमी फाल्यां येवचें पडटलें हांगा आनी थिंगा वचून बसचें पडटलें हेलिपॅडाचेर। तुमी लोक तयार आहात? कित्याक आमी मिटिंग करून आनी म्हणजे आश्वासन घेवन कांय जावपाचें ना हांगा। जे गोंयांत जे बरे तरेची गोष्टी आसा त्यो हाडा। अनफॉर्च्युनेटली टुरिझमा खातीर ह्या टेन्युअरान कांयच बरें जाल्लें ना। यूके टुरिस्ट जे ट्रेडिशनल टुरिस्ट डावन पडल्या आणि सरकार थंय अपयश आहा पूण तोच सांगतलो। गोंयान टुरिझम काबार जाला हे कोणाकूय विचारना, ताका विचार तोय सांगतलो। जे म्हाका दिसता 3 रिजनल प्लॅन येयल्यान हेच पडले। आमी जे लँड यूज मॅप करतले हो आख्खो नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून हेरिटेज सायट म्हणून आमी थिंगा दाखयतले। हांव हे तुमकां उपर दिता। जे भाशेन काल हेलिकॉप्टर देंवयला हिंगा 2 दीस पयलीं म्हाकाय डाकनासान दवरला, तसो तेका एक्स एमएलएकूय डाकनासान दवरला। तो आयज एलिगेशन आमचेर घालता की आमी स्टार्ट करता म्हणून। गांवच्या लोकांच्या मागण्या हांव तेंच्या वांगडा आहा। हांगासले गेस्ट तुमचे जे टुरिस्ट हांगा येता ते हेलिकॉप्टर पळोवपाक येना। हेलिकॉप्टर पळोवपाक जाय जाल्यार मोपा घाला हेलिकॉप्टर जर इतले जर गडगडीत जर टुरिझम करूंक जाय जाल्यार लोक बॉम्बे वतले आसले। लोक हांगा येता फॉर दीस पीस अँड ट्रँक्विलिटी ऑफ दीस प्लेस। सो वी रिक्वेस्ट द गव्हर्नमेंट नॉट टू डिस्ट्रॉय अवर ब्युटिफूल विलेज। नॅचरल ब्युटी, नॅचरल रिसोर्स आसा ते सगळे काबार जावन वयतले। हे तर हांगासर येयला हेलिपॅडार जॉय रायड म्हणटा पळय ते। पर्यटन मंत्री म्हणटा येवजण फाटले काँग्रेस सरकाराची। हेलिपॅडाची सुवातूय काँग्रेसीनूच थारायल्ली। आता भायले टुरिस्ट जर येतले जाल्यार तांकां भायल्या देशांत भायले डेस्टिनेशन आहा टुरिझम त्या प्रमाणे तांकां आमी तांकां जाय त्यो गोश्टी दिवच्यो पडटा। हेलिकॉप्टर रायड करपाक गोंयान आनी त्या हेलिपॅडाचेर दिवचे आदल्या सरकारान डिसिजन घेतलेले। आमचे कडेन एविडन्स आसा। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आनी तुकाराम मराठे। काणकोणा खोला पोपायदांडो ते केप्या खड्डे मेरेन रस्त्याचें काम निमणें सुरू जालें। रस्तो सुरू जावंक मुक्त गोंयांक 55 वर्सां लागलीं। कितली वर्सांच जाली हो रस्तो करूंक दिवचो म्हणून लोक मागताले। हो रस्तो जाल्यार खोला आगोच्यान मडगांवां वतल्या लोकांक सुमार 27 किलोमीटर वाट कमी जाता। रस्त्याचें काम पीडब्ल्यूडी मंत्र्यान सुरू केलें। आनी हिंगा रस्तो सोदियान आहलो, सोनी देवळा कडेन पावला आहलो आनी हिंगा रस्तो पावला आहलो। आमी आठवड्या 2दां वासुपाक गांवकारां वयताले। हो रस्तो जालो जाल्यार आमकां हेवटेन शॉर्टकट कुंकोळ्ळी बाजार लागीं आनी तेवटेच्यान तुवें पाडी हेवटेन पळय गांव आहाय तांकां हेवटेन खोला लागीं। सगळीं भुरगीं आमगे पाडी इस्कोला वयतालीं। कशी रानांतल्यान चलत वयतालीं हिंगसर जवळ जवळ 5-6 किलोमीटर कितले आसता। पाळी मडगांव काणकोणच्यान डायरेक्ट आमी हांगा पावत पर्यंत खंय कुंकळी पावत पर्यंत जे डिस्टन्स टायम जो वतालो तो टायम आमकां कितलोसोच कमी जातलो। म्हळ्यार कमीत कमी 27 ते 30 किलोमीटरचे डिस्टन्स आज अवघे 3 किलोमीटर जाता। हांव लक्षात घेयात हे दोन्ही टेंडर आसात ते आमची पंचायत दत्तक घेवची पयलींचे टेंडर। आनी लोक काही जाण म्हणपाक उत्तात की ते आदर्श संसद ग्राम घेतली म्हणून 2 रस्ते जाले अशी खंयच्या खंय लावपाक जायना। बाबू बरोबर सांगता ह्या फावटी विचार कर, कारण 3 फावटी बाबूक मंत्रीपद मेळना, पूण ह्या फावटी बाबू योग्य विचार करपाक जाय आणि योग्य विचार जर जालो आसत बाबू आमचे बरोबर येतलो आणि बाबू वयर सरतलो। हेही तुमकां सांगता म्हणजे वयर आसात तो असो न्हय की तो सकयल आसा हांव म्हणटा, कारण लोकांची जो मनीस काम करता पळय तो सदांच वयर आसता। तुम्ही आता भाशणां म्हणलेले पळय बाबू चड करून तुमचे बरोबर आसतलो म्हणजे तो कितें पत्त सत्य आसा ते बाबून ठरोवपाचें बाबून ठरोवपाचें। आमचे बरोबर आसा जाल्यार आमी ताचें स्वागत करता। इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।